कार्यावळीचें नांव सडेतोड नायक आनी आमी कला सन्मान म्हणून जे वेगवेगळे पुरस्कार दितात ताचेर चर्चा करूंक हांगा जमल्यात. आमच्या स्टुडियोन आसात दामोदर बाब घाणेकार, साहित्यीक, कोशकार आनी कोंकणी चळवळींतले एक म्हत्वाचो कार्यकर्तो. आमचे बरोबर आसा युगांक नायक, जो कलेच्या क्षेत्रांत आनी वेगवेगळ्या युवा कार्यावळींत तो सतत आघाडीचेर आसा. दोगूय जाण कला सन्माना विशीं चिंतेस्त आसात आनी ते वेगवेगळ्या विशयाचेर विचार करतात. हांव घाणेकार बाब तुजे कडेन सगळ्यान पयलीं येता की तुका हे जे पळय वेगवेगळे पुरस्कार दितात, जवळ जवळ 8 वेगवेगळे कॅटेगरीन पुरस्कार आसात. ह्या पुरस्कारा विशीं तुका कितें दिसता? सरकार दिता ते पुरस्कार दर वर्सा दिता आनी ते वेगवेगळ्या मनशांक मेळटात. तांच्यो वेंचून काडपाच्यो तरा वेगळ्यो वेगळ्यो आसतल्यो अशें हांव धरतां. हांव त्या पुरस्काराच्या भानगडीक केन्ना वचूंक ना. म्हणजे तुवें अर्ज करूं ना? हांवें अर्ज करूं ना. म्हाका कारण हे पुरस्काराची एक विचित्र गजाल की ते पुरस्कार तुका मेळ्ळे जाल्यार अर्ज करचे पडटा. म्हणजे खंयचोय बरो शाणो अर्ज करून पुरस्कार कसलो तर आं तांणी समिती जी आसा बरोबर, तांणी समितीन ते वेंचून काडूंक जाय मनशांक. बाबा हो मनीस आसा, हो मनीस आसा अशें. बरोबर. युगांक बाब, म्हाका अशें दिसता की ओवरऑल पुरस्काराचे जेन्ना आमी ओवरऑल कला आनी संस्कृती खात्याचे पुरस्कार जेन्ना जांकां मेळटा ताजेर आमी विचार करतना आमी एक पळोवपाक जाय की कला आनी संस्कृती म्हणजे हो खूब व्यापक विशय आसा कळ्ळें. आनी ओवरऑल एका सरकारी खात्यान हे पुरस्कार दिवप दॅट बिकम्स अ मास पॉलिसी. जशें घाणेकार बाबान म्हळां अर्ज करचे पडटा. अर्ज करचे पडटा म्हणजे ही सरकारी प्रक्रिया ही. म्हणजे सरकाराक PWD खात्या सारकें आनी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटूय सारकें, कारण दे लूक फॉर अ डॉक्युमेंटेशन. बट तरी आसतना आयचे जे कला संस्कृती मंत्री आसा गोविंद गावडे हांणी एक अनावन्समेंट केल्या की एक अशे तरेची प्रक्रिया आमी कला आनी संस्कृती खातें बांदपाच्या हातून आसा की जातूंतल्यान आर्टिस्टांची डेटाबेस तयार जातली वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांतल्यान. आनी ओवरऑल ही जी प्रक्रिया अर्ज करपाची, रेकमेंडेशन करपाची ती एक तरेन बंद जातली. दीस इज अ रिफॉर्म इन मेकिंग. बट हो जो ओवरऑल प्रोसेस जो आसा हो खूब टायम कन्ज्युमींग आसा. म्हणजे आज सांगलें आनी फाल्यां जातलें अशें न्ही. एटलिस्ट हाका 1-2 ते 3 वर्सां वतलीं की ओवरऑल कॉम्पायलेशन करप आनी ओवरऑल कॅटेगरायजेशन जेन्ना म्हणटा, स्टँडर्डायजेशन जेन्ना म्हणटा की स्पोर्ट्सान रिकॉग्नेशन हें मेळप सोंपें आसा, क्रिशीन रिकॉग्निशन मेळप सोंपें आसा, कारण त्यो एक ठरावीक एजन्सी आसा तातूंतल्यान नॅशनल्स खेळो, स्टेट खेळो जाल्यार ताका रिकॉग्निशन स्पोर्ट्सान मेळपाक शकता. बट कलेचें रिकॉग्निशन तूं कशें करतलो की कला ही इतलो व्यापक विशय आसा. कलेचो हो विशय कित्याक आयलो जाणा युगांक की पयरूच जे पळय पुरस्कार दिल्यात तातूंत भितर साहित्यीक पुरस्कार म्हणून जे पळय दिला, कोण एक शंखवाळकर म्हणटाचें नांव आसा तातूंत भितर. आनी तो घाणेकार तूं आतां साहित्याच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आसा. तूं इंग्लीश साहित्य वाचता, मराठी, कोंकणी, त्या भायर रोमन साहित्य. शंखवाळकर हे गोंयच्या साहित्यान खंय तरी आसा? आयकल्लें दिसना. आयकल्लें दिसना. तर अशे कोणा तरी असो एवॉर्ड मेळटा. आनीक इशू कितें जालो की साहित्य अकादमी तूं म्हणटा न्ही नॅशनल एक कितें तरी क्रायटेरिया बाकीच्या पुरस्कारांनी आहा. म्हणजे स्पोर्ट्स घेतलो जाल्यार राष्ट्रीय ताका सन्मान मेळिल्लो आसपा जाय. कृशी जालें जाल्यार ताणें एक विशिश्ट काम केल्लें आसपा जाय. गोंयान भितर साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळो स्पर्धक आसतना कोण शंखवाळकर आयलो? म्हाका ह्या गजालीचेर एकूच इंटरप्ट करपाक जाय की ओवरऑल एका व्यक्तीचें नांव घेवन ताजें कॉन्ट्रिब्युशन आनी प्रक्रिया हांव ताजेर कांयच उलयना, त्या गजालीचेर कांयच उलयना. बट साहित्य हो कलेचो प्रकार जेन्ना जसो तुमी साहित्य अकादमीचो उल्लेख केलो की कला आनी संस्कृती खात्याची आज जी मॅन्डेट आसा ती आमी पळोवची पडटली की खंयच्या कलेचो विकास, साहित्याचो विकास हो आज कला आनी संस्कृती खात्याच्या मॅन्डेटान आसा. ताका गोवा कोंकणी अकादमी आसा, ताका मराठी अकादमी आसा. साहित्याक जो दर्जो मेळचो, ताचें स्टँडर्डायजेशन जावचें ही कला आनी संस्कृती खात्याच्या जरी तो हातून आसा तो व्यापक मॅन्डेटीन आसा. दॅट इज नॉट ए नीश एरिया. जाल्यार की गोवा कोंकणी अकादमीचे पुरस्कार जे फाटले 5 वर्सां जालीं जे आजून 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 जे 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 एका ब्लॅक बॉक्सान घातिल्ले, जाचेर बंदी हाडिल्ली, ते आज परत सुरू जातले काय ना हाजेर कन्सर्न कोणूच आयज उलयना.
आज जो कोण दिता पुरस्कार ताजेर उलयता बट जो पुरस्कार बंद केल्या ताजेर साहित्यीक कित्याक आवाज काडना हें म्हाका दिसता आनी ओवरऑल साहित्याचो दर्जो आयज कोणें तपासपाची गरज आसा कला संस्कृती खात्यान काय गोवा कोंकणी अकादमी काय गोवा मराठी अकादमी एक्झॅक्टली पूण मागीर हो विचार कोणें तरी मांडपा जाय अशें दिसता तुका एका अर्दान कोंकणी अकादमी न्हिदल्या हय कोंकणी अकादमी फाटल्या 10 वर्सांनी कितें करता कोणाक खबर ना कोणाक खबर ना सामकें थंय कोण अध्यक्ष बाबा थंय कोण मेंबर ते कितें एक्टिविटी करतात कोण जाग कोणाक ना पेपरांत ताजें कांय छापून येना ताका लागून सरकार दिता पयशे ते पयशे खंय वतात कोणाच्या बोल्सान वतात काय फक्त कर्मचाऱ्यांचे पयशे दिवपाक वतात पगार दिवपाक वतात कोणाक कळना एका अर्थान ते पुरस्कार तशेंच पासून पडले पावना तसो पावना तर एका अर्थान ते पुरस्कारूय दिनात आनी कोंकणी अकादमी न्हिदल्या दुसऱ्या अर्थान अशे तरेचे जेन्ना पुरस्कार दितात ताची कितें तरी चर्चा जावपाक जाय न्ही कोण तरी आज आमी चर्चा करपाक बसल्यात हय सो तातूंत भितर आमी कोंकणी अकादमीचे पुरस्कार घेवया ते बंद कित्याक पडल्यात हो विचार धरून ते मागीर अशें जाल्यार युगंकान एक बरो प्रश्न मांडला जर खंयची एक जर आमचे कडेन संस्था आहा ती आमी प्रमाणीत करया सर एक तर कोंकणी अकादमी पुरस्कार दितली किंवा कला अकादमी दितली परत रिपिटेशन डुप्लिकेशन जावपाक जायना हय तुका कितें दिसता हाजेर नाही एकेच संस्थेन पुरस्कार दिवंक जाय हय. आनी ती वेंचून काडपाची प्रक्रिया सामकी न्ही तुका ताजे पयलीं ती तुका जर एकाच संस्थेन दिवपाक जाय साहित्यीक पुरस्कार हय. जाल्यार ते कोणें दिवचे दिसता कला अकादमीन दिवचे काय कोंकणी अकादमीन दिवचे साहित्यीक पुरस्कार कला अकादमीन कोंकणी अकादमीन दिवचे ओके आनी कलेचे पुरस्कार कला अकादमीन दिवचे युगांक तुका कितें दिसता तूं ते हाजेर न्ही तुवें आनी विस्तार केल्यार जाता कोंकणी अकादमीचे पुरस्कार जे बंद पडल्यात हे पुरस्कार सुरू करपा खातीर एक तरेचें चेपण येवपाक जाय आशिल्लें न्ही खंय कितें चेपण आसा एक कोंकणी अकादमी एकदां त्याच लोकांनी चलयलें म्हणून एक आंदोलनूय जाल्लें पणजे तातूंतल्यान सरकारान फुडाकार घेवन ते परत पुनर्रचना करची पडली आज हे पुरस्कार सुरू करपा खातीर हे चेपण कित्याक येना ना म्हाका एक म्हाका मातसो ह्या गजालीक आनीक एड करपाक जाय की आतां जशें तुमी एका हाजें नांव घेतलें की कोण तो ताजें साहित्य आसा काय ना तें बट कला अकादमी कला आनी संस्कृती खात्याच्या पुरस्काराचो मॅन्डेट आसा की ताच्या कॉन्ट्रिब्युशना खातीर तो पुरस्कार मेळटा बट तें कॉन्ट्रिब्युशन साहित्य काय साहित्य न्ही हय हे तपासपाक इट इज नॉट अ मॅन्डेट ऑफ आर्ट अँड कल्चर इट इज अ मॅन्डेट ऑफ गोवा कोंकणी अकादमी नाही पूण एक सांग म्हाका कोंकणी आर्ट एंड कल्चर सुद्दां काही स्वर्गांतल्यान पडूना तेय बी परीक्षक नेमतात तेय बी समिती नेमतात समितीचेर एटलिस्ट तज्ञ लोक आसतले ही जनरल अपेक्षा आमी धरप न्ही ते काडून कोणाकय दितात पळय पयली गजाल आसा ती पुरस्काराची ओवरऑल प्रक्रिया आसा तातूंत समिती आसा समिती इज नॉट समितीची नेमणूक जी अशी आसा ती समितीची नेमणूक ते वेगळ्या वेगळ्या फिल्डांतले जे तज्ञ लोक आसात ताची ती नेमणूक आसा आनी अशें आसा की समिती मुखार जी नांवां येतात तातूंत समितीक जर दिसलें हाज्या परस व्यतिरिक्त कोण आसा जाल्यार दे कॅन सजेस्ट इट व्हेरी नायस सो बट इशू इज नॉट दॅट इशू इज की ज्यो सरकाराच्यो वेगळ्यो स्वायत्त संस्था आसा सरकाराच्यो स्वायत्त संस्था नाव दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सरकाराच्यो स्वायत्त संस्था लायक फॉर एक्झाम्पल गोवा कोंकणी अकादमी कला अकादमी दीज आर व्हेरी नीश एरियाज की साहित्य कोंकणी अकादमीचे मॅन्डेटूच आसा साहित्य प्रमोट करचें भाशेचो विकास करचो कळ्ळें सो तातूंत दॅट आस्पेक्ट इज अ पेरिफेरल आस्पेक्ट ऑफ एन आर्ट अँड कल्चर बट त्यो संस्था कित्याक चलना सारक्यो हाजेरच विचार करपाचो गरज आसा हांव म्हणटा आमी उलोवया युगांक पळय तूं म्हणल्यार स्वायत्त संस्था म्हाका याद आसा ते अशें की सुरवातेक एक 20-25 वर्सां ती संस्था स्वायत्त किंवा स्वतंत्र रितीन निर्णय घेवन थंय येताली पूण आज अशें दिसता की सरकारान तिचेर पूर्ण कब्जो केला तो अध्यक्ष कितलो निष्क्रीय आसतलो हो क्रायटेरिया जाला अपॉयंट करपाचो सारकें हांव फक्त एक एड ऑन करता की हातूंत हो जो विशय आसा तो विशय फक्त गोवा कोंकणी अकादमी पुरतो मर्यादीत ना की ओवरऑल गोंयांत जेन्ना आमी कला साहित्य हाचो विकास जो म्हणटा ओवरऑल जर आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंटानूच हें करपाचें जाल्यार जशें तुमी म्हणटा अर्ज कर हें कर ताचें सरकारीकरण जातलें जर कलेचो विकास जावपाक जाय भाशेचो विकास जावपाक जाय जाल्यार तो संस्थेच्या मार्फत विकास जावपाक जाय सरकाराचें खातें हो कलेचो विकास करपाक शकना सरकाराची जी स्वायत्त संस्था आसा जावं ती तियात्र अकादमी जावं कला अकादमी आसत हातूंतल्यान ती गजाल फुडें वचून ताजेर एक वेगळे संस्कार जावपाक जाय ताजें एक स्टँडर्डायजेशन जावपाक जाय बट ओवरऑल आमी जर जशें म्हणटा की गोंय ही कलाकारांची खाण पूण खाण सुद्दां उस्तितना ताका एक तंत्र जाय न्ही
ती आडवी उबी हे करपाक शकना. जशी आमी मायनिंग करतात तशी. प्रश्न असो आसा की ओवरऑल हो प्रश्न फाटल्या 5 वर्सांचो 10 वर्सांचो न्ही, की जशी गोंयच्या स्वातंत्र्या उपरांत आमी संस्था निर्माणाक हो कितलो आमचो फोकस दिला और ताजेर आमी कितले सिरियस बरं गाणेकार, आज आमी तुका ताजेर ह्या विचार प्रश्नाचेर आतां आमी चर्चा मातशी वेगळे मॉडर्न घेता, पूण ती चर्चा सामकी इम्पॉर्टंट ह्या विशयाचेर येवप. कोंकणी अकादमीचे बद्दल हो जो पळय आतां विचार मांडला न्ही, पयली गजाल ती स्वायत्तच काय कितें? ती स्वायत्त ना जाल्यार आमी चळवळींतले लोक कितें करतात? एक, तूं हे चळवळींतलो मनीस कितें करता? नंबर 2, साहित्य पुरस्कार बंद पडल्यात. ते साहित्य पुरस्कार कित्याक परत सुरू जायनात? एक दुसरो प्रश्न. आनी तिसरो म्हत्वाचो प्रश्न ताणें म्हणलो असो की ती जी पळय प्रक्रिया आसा न्ही साहित्य पुरस्काराची, की बाबा कोंकणी अकादमीन फुडाकार घेवन सांगपाचें की आमीच पुरस्कार दितले, तुमी दिनाकात. कोणें कोणाक सांगपाचें? सगळ्या कला अकादमीक सांगपाची गरज आसा, आर्ट एंड कल्चराक सांगपाची गरज आसा. कारण आमकां मॅन्डेट तो आसा की आमी साहित्यान संदर्भान काम करपी संस्था. नाही, ती विभागणी सरकारानूच करची. ओके, पूण सरकारा कडेन तुजें सरकार कांय करना रे. म्हणून हांव तुजे कडेन एक तुजें मत ताजेर मागतां की कोंकणी अकादमीचो हो जो पळय कितें आमी तयार केल्लो पळय आवाठान आज ताजी पळय जी परिस्थिती आसा ताजे बद्दल पुरस्काराच्या नदरेन विचार करतना तुजें मत म्हाका जाय. सध्या कोंकणी अकादमीचे पुरस्कार बंद पडल्यात. आतां पयर खबर काडली तेन्ना कळ्ळें की तांकां पगार मेळपाकूय हें जाता म्हणून. मागीर कोंकणी अकादमीचें कितें करप? ना, बट कोंकणी अकादमीचे पुरस्कार हो पयशांचो और पगाराचो ताजो विशय न्ही. कोंकणी अकादमीचे पुरस्कार हे सरकारान स्क्रॅप केल्ले पुरस्कार आसा, ती आमी लक्षांत दवरपाक जाय की दिस इज स्वायत्त संस्थेचो एक विशिश्ट प्रक्रियेंतल्यान जातलो ती सरकारान स्क्रॅप केल्लो. हो हाजो कायद्याचो भाग आसा. हो दीस इज नॉट एन फायनान्शियल इशू की ओवरऑल स्टॅट्युटरीचो विशय आसा जो एके वटेन तुमी स्वायत्त संस्था म्हणटा आनी दुसरे वटेन तुमी आर्बिट्ररी खंयचो तरी पुरस्कार काडून स्क्रॅप करता. बट ओवरऑल गोवा कोंकणी अकादमीचो जेन्ना विशय आसा की तातूंत जेन्ना अकादमी सारकी संस्था गोंयान स्थापन जावप ही त्या काळा वयली, इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टायम. आनी आज जर आमी अकादमीची दशा पळयली जाल्यार इट इज वे बियॉन्ड इट्स टायम. सो आज ज्या पद्दतीन गोंय विद्यापीठ जशी शिक्षणाची शिखर संस्था आशिल्ली तशी गोवा कोंकणी अकादमी हो कोंकणीचो जो वैचारीक विकास आनी एकाडेमीक थॉटाचो जो विकास आसा म्हणजे गोंयच्या राज्य भाशेचो विकास आसा ताजी ही शिखर संस्था जावपाची गरज आशिल्ली. की आज ओवरऑल कोंकणी अकादमीन धड कोंकणीय ना आनी एकाडेमिक्सूय ना. सो ही एक खंतीची गजाल आसा. सो परत पुरस्कारा कडेन येता आसतना आमी जे पळय आतां 5 वेगळे कॅटेगोरीन एवॉर्ड्स दितात. राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार आसा, कला सृजन आसा, कला सन्मान, कला गौरव, आनी हातूंतल्यान खिरापत वाटिल्ल्या भशेन जाता. आनी एक इन्फॉर्मेशन तर आसा खंय आमदार आतां रिकमेंडेशन धाडपाक लागल्यात. चर्चिल आलेमावान खंय 50 रिकमेंडेशन धाडिल्ली. सो हें कितें तुका कितें दिसता? हे आतां ह्या पुरस्काराचेर आतां सगळ्या परत विचार करपाची गरज आसा. ही जी पळय पद्दत आसा गाणेकार की बाबा आपण अर्ज करप आनी ताका मागीर कोण फाटबळ घालपी रिकमेंडेशन धाडप ही पद्दत योग्य ना. अर्ज करप म्हणटा तें सामकें चुकीचें. कित्याक कलाकारान अर्ज करप म्हाका पुरस्कार मेळूंक जाय हें चुकीची पद्दत. सरकारान वेंचून काडप आनी गोंय हें महाराष्ट्र न्हय. मागीर तुका दुसरो प्रश्न. आतां ताणें युगांकन सांगलें की गोविंद गावडेन काल एक अनावन्समेंट केल्या. तो म्हणटा की आपूण कलाकार साहित्यकांत एक सूची तयार करतलो आनी मागीर त्या सुचींतल्यान बरे लोक वेंचून काडपाची प्रक्रिया आमी करपाक सोदतात. सामकें बरोबर. पूण परत तुका दिसना की परत निमाणे सुची तयार करपी लोक परत कोण ते अपॉयंट करतले? तो तेच आसतले. त्या सुचींतल्यान निवड करपी लोक तेच आसतले. सो ही जी पळय पद्दत आसा ही पद्दत तुका आनीक चड बरी तरेन करपाक कितें बाबा दिसता? आनीक ताका कशी तासां मारतलो युगांक. पूण युगांकान सांगलां तशें 2-3 वर्सां ताका लागपाची गरज ना. एक्झॅक्टली. सुची सहज तयार करूं येता. राजहंसाचे गोवा सांस्कृतीक आसा तातूंत कितलेशेच लेखक तरी मेळटले. एटलिस्ट 90% लेखकाची सुची तयार करप ही मागीर तुमी सांस्कृतीक हातूंतल्यान तुमी फक्त साहित्याचो परिपेक्ष घेवन पळयता आसतले. बट आर्ट एंड कल्चर तेच सांगलें न्ही मास स्केलीचेर आसा. आतां फाल्यां कोण जागोर कलाकार आसा
रणमाले कलाकार आसा तो बरोबर. तुगेले सुत्रीन सारकें. कसो येतलो तातूंत तुगेले राजवंशाचे संस्कृतीक हातून ताचें नांव आसतलें ताच्या हातून आसचें ना. बरोबर. सो वॉट आय फील इज दॅट की ओवरऑल हे जे पुरस्काराचे कडेन म्हणजे वेगळे वेगळे भिन्न भिन्न आता जर 100 लोक एप्लाय करता पुरस्कार एकट्याकूच मेळटलो 99% दे वील कास्ट एज पर्सन. बट द पॉयंट इज दॅट की ओवरऑल हाजे डिसेंट्रलायझेशन जावपाची गरज आसा ह्या मताचो हांव आसा की ओवरऑल डिसेंट्रलायज म्हणजे कितें? डिसेंट्रलायज म्हणजे की ओवरऑल ज्या फिल्डाचे पुरस्कार आसा आतां फॉर एक्झाम्पल कला अकादमी हो नाटक मागीर संगीत आनी नाटक हातूंतल्यान ह्या क्षेत्रांतल्या लोकांची निवड करपाक ती संस्था आसा. आतां फॉर एक्झाम्पल साहित्याचो विचार जाता. साहित्याचो विचार तो क्रायटेरिया फाल्यां आर्ट एंड कल्चर लावपाक शकना ती फाल्यां गोवा कोंकणी अकादमी वा साहित्य अकादमी सारकी संस्थाच लावपाक शकता की ताजो एक हें की बाबा खंयचें साहित्य जाचें पुस्तक येता तो साहित्यकार और ताची कितलीं पुस्तकां येवपाक जाय और तो फाल्यां विकल्पीय साहित्य बरयता डिजिटल साहित्य बरयता ताजे क्रायटेरिया कितें आसा और मागीर तुजें ललीत साहित्य वेगळें तुगेलें वैचारीक साहित्य वेगळें काय आनी खंयचें साहित्य वेगळें हे क्रायटेरिया सेट करपाचें काम आर्ट एंड कल्चराचें न्ही. हे क्रायटेरिया सेट करपाचें काम हे गोवा कोंकणी अकादमीचें और साहित्य अकादमीचे विच आर स्पेशलायज्ड एजन्सीज टू डू दॅट. सो युगांक तूं समर्थन करता आज जे पळय कितें घोळ जालो हांव समर्थन करपाचो प्रश्नूच येना. समर्थन करपाचो बिकॉज वेन इट कम्स टू अ पुरस्कार इज अ मास पॉलिसी. मास पॉलिसी आसूं हांव तुका एक पॉयंटेड क्वेश्चन ज्या पद्दतीन साहित्य म्हणून नांव सुद्दां लोकांनी आयकुना अशा मनशाक एवॉर्ड दितात म्हणून तर ही चर्चा आमी करतात न्ही. हें नांव येता कशें म्हणजे आजवर तसो की ही जी पळय रिकमेंडेशन आहात कोण पावरफूल मंत्री चडांत चड पावरफूल मंत्री कोण ताजें रिकमेंडेशन मागीर ग्राह्य जातलें ना पयली गजाल जर मंत्र्याचें हें केल्लें काडलें जाल्यार हातूंतल्यान खंयच्याच मंत्र्याच्या मतदारसंघाच्या मनशाक पुरस्कार मेळ्ळा अशें तरी म्हाका तरी दिसना ना मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघातले कोणाक तरी मेळ्ळा. सो हातून हस्तक्षेप जाता हातून हेंच करपाक शकना. आतां निवड प्रक्रियेचेर जर कोणाचो प्रश्न आसा हस्तक्षेप जायना म्हणटा कितें हस्तक्षेप जायना म्हणटा नाही जर मंत्र्याचें नाव घेतलें जाल्यार मंत्र्याच्या मतदारसंघातले कोणाक मेळ्ळा तो राज्य पुरस्कार म्हणजे जो म्हाका तरी खबर ना और मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघातले कोणाक मेळ्ळा तो तरी म्हाका खबर ना. कळ्ळें. सो तूं हस्तक्षेप जायना म्हणटा. आय एज फार एज दीस प्रक्रिया इज कन्सर्न वो हस्तक्षेप करपाचें आनी जावपाचें पलीकडे आहा. कळ्ळें. इज बिकॉज की जेन्ना एक कमिटी बसता कमिटीचो मेंबर कमिटीचे वेगळे वेगळे एक्सपर्ट्स आसता तातूंत आर्ट एंड कल्चराचोय डायरेक्टर आसता आनी हातूंतल्यान वेगळे वेगळे व्हेरिफिकेशन क्रॉस व्हेरिफिकेशन करून जाता. आतां जर पुरस्कार कोणाक जर मेळना हाजेर जर दुबाव आसा जाल्यार जितल्या कोणें अर्ज केल्या ते तरी पळोवचें पडटलें न्ही. कितले एक अर्जूच जर 2, 3, 4, 5, 10 आसा तातूंतल्यान जो बेस्ट केस वील बी सिलेक्टेड. जशें साहित्य अकादमीचें आसा साहित्य अकादमी पुरस्कार हो तुगेले समग्र साहित्याक दिना हो तुज्या कलेक्टीव साहित्याक दिना हो फक्त त्या वर्सा त्या लेखकाचें त्या पुस्तक आसा ताका पुरस्कार दिता. आतां त्या वर्सा जाणें कोणें अर्ज केला आनी तातूंतल्यान हें सिलेक्शन जालां की दॅट इज द ओनली लॉजिकल कन्क्लुजन टू दॅट. सी ओवरऑल वॉट आय एम टेलिंग इज की हातूंत कलात्मक गूण वेगळे हे वेगळे बट ओवरऑल ही सरकारी प्रक्रिया आसा ती आमी समजून घेवपाक जाय. सरकारी प्रक्रियेन अर्ज करता ताची निवड जाता आनी त्याच पद्दतीन ना परत तुवेंच उदल म्हणलां युगांक की अर्ज करप आसता आनी जी समिती पळय नेमिल्ली आसता परीक्षक समिती तांकांय रायट आसा ते अर्ज केल्ले जर भायर जर कोणी आसत आनी तांचें जर कितें तरी वैशिश्टपूर्ण काम आसत जाल्यार ताका एवॉर्ड मेळपाक जाय. सी अबावट सी हांव समितीच्या सिलेक्शनाचेर कांय उलोवपाक शकना. हो विचार कित्याक आयलो तूं सांगता हो विचार कोणें तरी फेसबुकाचेर एका साहित्यिकान चर्चा सुरू केली की बाबा हें नांव कोणाक मेळटा नांव कोणाक त्या साहित्यिकाक आनी खूब म्हत्वाचो मुद्दो केलो की हे जे कोण साहित्यिकान जो पर्टिक्युलर साहित्यकारान बोवाळ केलो की आपल्याक पुस्तक मेळना म्हणून ताणें पयलीं आपली विश्वासार्हता तपासची पडटली की आपूण परीक्षक आसतना रिजल्ट फायल आवट करप आनी त्या खातीर गोवा कोंकणी अकादमीचे एकंदरीत पुरस्कार स्क्रॅप जालो. ताणें पयलीं त्या गजालीचें स्पश्टीकरण आनी मागीर फुडलें उलोवचें गजाली. आनीकय युगांक तातूंत प्रश्न कितें आसा जाणा जो साहित्यीक हो पळय अशे तरेचो प्रश्न उपस्थित करता तोच स्वता लॉबिंग करतालो खंय. सो ही प्रक्रिया कशी आसा की तातूंत फक्त लॉबिंग न्ही तातूंतल्यान एक नवी विद्रोही कविताय तांकां सुचता की हाज्या पयलीं कोणाक पुरस्कार मेळ्ळे ते वाटले आनी जेन्ना आपल्याक मेळ्ळो कळ्ळें तेन्ना आपूण योग्य आशिल्लो.
सो हे पुरस्काराचें तशें की फाल्यां जर कोणाक ह्या प्रक्रियेंतल्यान पुरस्कार मेळ्ळो कळ्ळें तुका मागीर तोच फेसबुकार घालतलो की आपली साहित्य सूची कितली आसा ती ना दुसऱ्यांची पूण एक गजाल सामकी तातूंतल्यान खरी की ह्या पुरस्कारांचें अराजकीयकरण जावपाची गरज आसा. कशें करप? न्ही तें म्हणटा तशें की परीक्षक किमान परीक्षक बाबा परीक्षक कोण आसतले हाजी चर्चा जाहीर रित्या जावपाची गरज आसा. कारण कशें जाता की ह्या अशे तरेन हांवें तर फाटले 10 वर्सां वाचूना की खंयचेय पुरस्कार आसूं ताजे परीक्षक हे आशिल्ल्यान ताजी कुवत आसा काय कितें तांची परीक्षक जावपाची अशे तरेची चर्चा जावपाची गरज आसा. कारण जेन्ना परीक्षक मंडळ वेंचून काडटात तांची तरी ती उंची आसपाय न्ही. हय, हे म्हणजे आमचे कडेन परीक्षक कशे वेंचून काडटात हांगच्यान चर्चेक वादाक सुरवात जावपाची परिस्थिती आमचे सरकार निर्माण करता. युगांक तुका परीक्षक पळय जे अपॉयंट करतात तांची क्रायटेरिया तांचो दर्जो हाजे बद्दल तुका दिसना की अशें कितें तरी आमी एक कितें तुवें तांचो कुवत आनी दर्जो म्हणलो न्हय. हय तूं म्हजो कुवत वयर काडपाक कोण? न्ही हें कोणें तरी हांव कितें म्हणटा हें म्हजो दर्जो सांगपाक तूं कोण? हें अशें नाही, कितें? घाणेकार हें स्वयंसेवी लेवलाचेर हां, स्वयंसेवी जावंक जाय. स्वयंसेवी जावपाक जाय की बाबा वेगळे जे घटक आपणें आसात स्वता वेगळे घटक आहात आणि ही चर्चा करपाची गरज आसा. कारण तांकांय लज दिसपाक जाय की बाबा आपूण हय. खंयचेय परीक्षक जातलो जाल्यार. कारण फाल्यां जातलो. चर्चा जातली. जेन्ना कला अकादमीची नाट्य स्पर्धा जाता न्ही तेन्ना ही चर्चा जाता. त्या परीक्षकांक मुखार हाडून चर्चा करतात की बाबा बळय तुमच्या नाटकान कितें बरें आशिल्लें कितें ना आशिल्लें अशी ही हो पांयडो आमी साहित्यीक आनी सांस्कृतीक पुरस्कार दिता आसतना कित्याक करचें न्ही अशी तरेची चर्चा कित्याक डायरेक्ट लोकां सामको तांकां हाडून दवरून एक बरे तरेन सकस आनीक म्हणजे हांव कितें म्हणटा आरोप प्रत्यारोप करपी न्ही. पण बरे तरेन बरे तरेन तातूंतल्यान चर्चा कितें तरी विधायक भायर सरपी चर्चा कित्याक जावची न्ही. विधायक चर्चा जावंक जाय. हय युगांक हे अशे तरेची ना म्हाका चर्चेचे जे तुमी फॉर्मेट सांगलो की दॅट इज ऑन अ परफॉर्मन्स बेस्ड. ओके सो हो जो परीक्षकांचो जो मुद्दो आसा की परीक्षकांचो क्रायटेरिया कितें आसा. सो परीक्षकांचो एक इट्स नॉट एन क्रायटेरिया बट ओवरऑल परीक्षक जर मंडळाचेर जर नदर मारली की हाज्या पयलीं ज्या कॅटेगरींनी पुरस्कार दिल्या त्या कॅटेगरीन त्या लोकांक हाज्याय पयलीं ते पुरस्कार मेळिल्ले आसा. कळ्ळें. दॅट इज द एक हें आसा ताचो. ओवरऑल अबाउट युअर डिपॉलिटिसायझेशन. ओके की ओवरऑल कला हो इटसेल्फ इज अ व्हेरी पॉलिटिकल इशू. की कलेचो खरो कलाकार जो आसा पळय खरो लेखक आसा इज ऑलवेज एंटी एस्टॅब्लिशमेंट की रायट्स विथ अ डिसंट. ओके सो त्या खातीर ओवरऑल जर पुरस्कार येता इट हॅज टू बी ऑन अ प्रॅक्टीस ऑफ अ आर्ट. की त्या कला प्रकारान त्या मनशान कितें बदल हाडला आनी त्या बदलांची प्रॅक्टीस जाल्या. आज जर आमी तूं म्हणटा एंटी इस्टॅब्लिशमेंट पयर महाराष्ट्रान भितर एकल्याक भाशांतरीत पुरस्कार दिलो ताका लागून ती सगळी कमिटीच बरखास्त करून उडयली. नो दिस इज ही गजाल बरोबर आसा की प्रत्येक जाण आर्टिस्ट जे उलयता नाटककार जे करता तियात्रिस्ट जे परफॉर्म करता ते सरकाराक आवडटलेच अशें ना. इट इज बेजिकली नॉट एंटी गव्हर्मेंट इट इज एन एंटी एस्टॅब्लिशमेंट. प्रत्येक लेखक प्रत्येक विचारवंत हो एंटी एस्टॅब्लिशमेंट आसताच केन्ना ना केन्ना तरी. दॅट्स वाय ही इज रायटींग. एक्झॅक्टली. लिटरेचर इट सेल्फ इज अ व्हेरी पॉलिटिकल एस्पेक्ट. Exactly. सो त्या खातीर ओवरऑल ह्यो ज्यो कलेचो विकास करपाच्यो संस्था आशिल्ल्यो ओवरऑल नेहरूवियन पॅटर्न जे जाका म्हणटा ओवरऑल साहित्य अकादमी संगीत नाटक अकादमी आनी ह्यो वेगळे अकॅडमीज ज्यो जाल्यो की तातूंतल्यान अशें दिसलें की जरी एक लेखक एंटी एस्टॅब्लिशमेंट आसा पूण ती प्रॅक्टीस म्हणून आमी फॉलो करपाक जाय. आज आमचो तो बंगालचो तो अशोक विश्वनाथन हो असो एक फिल्मकार की जाचे फिल्माचें नांव शून्य ते के सुरू आशिल्लें जे नक्सलवादाचेर फिल्म आशिल्लें आनी ताका राष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळो. आनी जेन्ना ताका राष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळो जेन्ना तो मॅडल घेवपाक गेलो तेन्ना ताका राष्ट्रपतीन सांगलें की आपूण तुका हें दिवपाक शकना कारण जे तुजें फिल्म आसा की इट इज कंप्लिटली एंटी एस्टॅब्लिशमेंट आनी आपूण ते एस्टॅब्लिशमेंटाचो भाग. बट ताका तो पुरस्कार मेळ्ळो. हें जेन्ना केन्ना जालें जेन्ना ताका एक स्वायत्त संस्था आसता ताची निवड प्रक्रिया वेगळी आसता. बट आमच्या ओवरऑल गोंयान जर आमी हाजो जर सार घेवन गोंयच्या हातून जर हें केलें जाल्यार आमचो फोकस हो चळवळीचोय फोकस आनी सरकाराचोय फोकस
हो संस्था निर्माणात ना हे आमकां लक्षात घेवचें पडटा ना जर आशिल्लो जाल्यार म्हाका गणेश ह्याच प्रश्नांतल्यान हो खरें म्हळ्यार ह्या चर्चेचो विशय न्ही पूण एक विस्तृत विशय जेन्ना घेतात तेन्ना हो प्रश्न येता चळवळीचो पळय जर गोंयांत साहित्यीक चळवळीचें पळय जें कितें मूल्य आशिल्लें तें शेणलां शेणला अशें म्हणून येता. ह्यो गजाल तातूंतल्यान भायर येतात शेणला, की एक तातूंत- चळवळी जेन्ना तो म्हणटा तशें एंटी इस्टाब्लिशमेंट जर खंयच्याय साहित्यिकाची लेखकाची जर मनोधारणा म्हणजे भितरल्यान तळमळ आपूण कितें तरी वेगळें करतलो किंवा उलथून उडयतलो हय. ही तळमळ आसल्याशिवाय तुजें बरें साहित्य निर्माण करूं शकना ना पूण ही जी पळय ही चळवळ ही विचारसरणी साहित्यानूय आसपा जाय तशी संस्थेनूय आसपाय न्ही हय. पण संस्था निर्माण करता ती फक्त साहित्यिकान निर्माण करना ती आपली भूमी निर्माण करता भूमीन बरे विचारवंत निर्माण करता हे विचारवंतांतल्यान स्पिरीट तयार जावपाक गोंय निर्माण करपाचें न्ही नवें गोंय निर्माण करचें हय. हें सोंपलां सोंपलां. कारण आमच्या साहित्यिका कडल्यान नवें कांय घडत ना तूं सांग म्हाका इतले वर्साक 8 दिसान 1-2 पुस्तकां आमची प्रकाशीत जातात काल एक जालां आज एक जाता फाल्यां एक जावपा खंय बाबा हांचें मूल्य कितें आमचे कडेन तपासपाची यंत्रणा ना आमचे कडेन एक साहित्यीक संस्था जी खरपणान ठरयता हें कितें चल्लां हाजेर प्रकाशन संस्था बाबा आसत जाल्यार त्यो प्रकाशन संस्था कितें करतात आनी पयलीं 70च्या आनी 80च्या दशकांनी पुस्तकांचेर चर्चा जाताल्यो हय. आतां खंयचें पुस्तक आयलें आनी कितें जालें कांयच कोणाकूच कळना. सो म्हाका युगांक आमचो कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयिल्ले आसता तुका म्हाका तुजे कडेन एक फायनल स्टेटमेंट जाय की हें जें पळय कितें साहित्यीक हो जो पळय कितें धुडगूस किंवा तमाशा चल्ला हो तमाशा असोच चालू दवरप आमी तूं म्हणटा तशें मास म्हणलें तुवें आनी तुजी जबाबदारी झटकली नो इट्स नॉट अबाउट मास पयली गजाल म्हणटा ती आमचो एक तुमी सांगलें ती वैचारीक मूल्य खंय आसा की ओवरऑल जेन्ना आमी कलेचो डिस्कोर्स म्हणटा वैचारीक डिस्कोर्स म्हणटा तातूंत इट इज ऑलवेज डिस्कोर्स इज डॉमिनेटेड बाय हू इज डॉमिनेटेड बाय बंगाल डॉमिनेटेड बाय केरळ डॉमिनेटेड बाय तामिळनाडू की आमची कोंकणी वेगळी भास जाली ताका 8 शेड्युलान पावली राजभास जाली ऑफिशियल लँग्वेज जाली बट आज आमी कला आनी भाशेन जो आमी डिस्कोर्स एक निर्माण करपाक जाय आशिल्लो एक एंटायर वर्ल्ड व्यू एक नवो निर्माणाचो विचार आमी दिवपाक जाय आशिल्लो तो आमी दिवपाक पावल्या काय कितें आज आमचें डिस्कशन साहित्य वर्तुळान हेच आसा की म्हाका पुरस्कार मेळ्ळो ताका पुरस्कार मेळना बट आज आमचो एक वेगळो विचार वेगळो थॉट हो आमी आज म्हणजे वेगळो थॉट म्हणजे नॅशनल लेवलार म्हणजे जाका दिसचें की ही कोंकणीतली वळ हांव साहित्यूय म्हणना वळ ही बाकीच्या भाशेन ट्रान्सलेट कित्याक जावपाक जाय आनी तातूंत म्हज्या आयुश्यान कित्याक फरक पडपाक जाय हें आज आमच्या भितर आसा काय ना सो त्या खातीर थँक्यू एक चळवळ म्हणून आमी थँक्यू विचार युगांक आमी एक म्हत्वाचो विशय चर्चेक घेतलो साहित्यीक कला हे विशय अशे तरेच्या कार्यावळींनी चर्चेक हेच नात पूण इतल्या खातीर घेतला कारण ज्या पद्दतीन पुरस्कार दितात न्ही ती एक भोगावळ कशी जाल्या आनी भोगावळ एकूण आमची पळय साहित्यीक चळवळीचो पळय जी एक विचारधारा आसा न्ही तिका दूशण दिता तिका त्रास करता तिका आडखळ निर्माण करता म्हाका दिसता म्हणून एक तरेचो एक पब्लीक प्रेशर किंवा साहित्यीक संस्थांचो प्रेशर वाडपाक जाय जो हालीं दिसना सरकारी अनुदान घे सरकाराक बरें म्हण अशे तरेच्योच आमच्या संस्था दिसपाक लागल्यात आनी म्हाका दिसता की हें एक वायट साहित्यीक पुरस्कार तरी बऱ्या साहित्यिकाक विधायक साहित्यिकाक आनी जे नवनिर्माण करतात तांकां वचपाची गरज आसा म्हणून म्हाका दिसता अशे तरेच्या साहित्यीक पुरस्काराच्या कला पुरस्कारांचेर चर्चा जावपाची गरज आसा गाडेकर बाब आनी युगांक नायक तुमी आमच्या ह्या कार्यावळींत आयले आनी मौलीक विचार तुमी मांडले तुमचे हांव उपकार मानतां धन्यवाद पळयत रावात गोमंतक TV